रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज ऑफिशियली डिक्लेअर करता की आमची दोनूय सिटां जेन्ना आमी जिखतले, नॉर्थ गोवा आणि साउथ गोवा जेन्ना आमी जिखतले तेन्ना ही दोनूय सिटां आमी नॉन एनडीए अलायन्स जे आसा, म्हटल्यार नॉन बीजेपी अलायन्स जे आसा ते मागीर इंडिया अलायन्स असो, सध्या नाव आसा तेजे इंडिया अलायन्स, नाजाल्यार मागीर आफ्टर पोस्ट इलेक्शन तेजे दुसरे कितें नाव आसूं, त्या अलायन्साक आमी दोनूय आमची सिटां दितले. आमी तेंच्या वांगडा रावतले, ते मागीर गव्हर्नमेंटान आसतले नाजाल्यार ते ऑपोजिशनान आसतले. आता आमच्या अगेन्स्ट कंटेस्ट करपाचे काय ना, या दोनूय कडेन इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट ना. आता आमच्या अगेन्स्ट कंटेस्ट करपाचे, आमकां इलेक्शनाक त्रास करपाचे, बीजेपीक सपोर्ट करपाचे काय कितें, हे सगळे इंडिया अलायन्सान विचार करपाक जाय. कित्याक एज इट इज रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे 50% डोर टू डोर कंप्लीट जाल्लेले आसा. लोकांचो इमोशन, लोकांचो मोग आमच्या वाटेन वाडत आसा, लोकांचो प्रतिसाद आमकां बरो मेळत आसा. वेव जी आसा गोंयांत सध्या ती आरजी सायडीन येत आसा, बिकॉज काँग्रेसचे वोटर वाजेल्ले आसा. आम आदमी पार्टीची जर बेजूच ना, 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडल्यार तेंची खंयसरूच बेज ना, खंयसरूच व्हॉलंटियर बेज ना, कसलेच तेंचे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडलेले काम ना. हेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्साक भरपूर चान्स आसा आणि आमी शुअर आसा की ही दोनूय सिटां आमी जिखतले आणि ती दोनूय सिटां आमी नॉन एनडीए अलायन्स, दॅट इज इंडिया अलायन्स नाजाल्यार दुसरे कितें तेका नाव दितले पोस्ट इलेक्शन, तेंकां आमी दितले.